राव रे इफीचे कावर हे केला ड्रॉइंग तुमकां कितें सांगता तेजेर? म्हाका खूब खोशी जाता की हे 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक एक हांव पिकॉक ह्या कवर पेजाक लागून म्हाका ऑफिशियल आमंत्रण मेळ्ळें चित्र काडपाचें आनी हांव तेजो भाग आसा म्हणून. आनी ह्या प्लॅटफॉर्माचे थ्रू आमचो कल्चर, आमची माती आनी आमचे गोंय अख्खी जगा मदीं संवसारा मदीं कशें पावतले हो म्हाजो एक प्रयत्न आशिल्लो आनी सक्सेसफुली सगळ्या मुखार पावलो. कितें अशें केलें तुवें? कितें कॉन्सेप्ट? हांवें सुरवात आसा ती कावी आर्टाची म्हाजी जी म्हणजे आयज इतके नोवींग स्टायल आसा म्हाजी ती ताका लागून हांवें तशीच सुरवात केल्ली. आनी कावी आर्टाच्यान हांवें वेलकम ही थीम आशिल्ली. कावी आर्टाच्यान एक नववारी साडी न्हेसोन कापड न्हेसोन बायल जी आमची जात्रे दिसांनी आतां जात्रेचो टायम सो ते उजवाडाचें प्रतीक आसा, तोच उजवाडाचो प्रतीक हांवें हांगा इफ्फीच्या मळार दाखयलो. आनी थंयच्यान मागीर आतां पर्यंत जे चित्रां आसा पळय न्ही ते खूब डिफरंट थिम्स आशिल्ल्यो. आनी म्हाका बरें दिसता की म्हाका चॅलेंजीस मेळिल्ल्यो म्हणल्यार तेंच्यांनी म्हाका सांगलें टिमीन की कावी आर्टाक लागून तुका सगळें वळखता पूण तें बियॉन्ड कावी आर्ट तूं कितकें आनी फुडें काम करपाक शकता. सो हांवेंय तितून म्हाका मजा येयली तें काम करपाक. आनी अशे तरेन आयज लास्ट दीस आनी लास्ट दिसान परत हांव कावी आर्टानूच गूड बाय ही थीम आसा. सो हे थिमीर आतां परत फर्स्ट दीस बायल आशिल्ली तशीच लास्ट दिसा ही बरें येता हांव म्हणून सांगून वयतली. ना तितून कशें आसता, हितून हें कॉम्पिटिशन न्ही पूण वर्सान वर्स एक आर्टिस्ट सिलेक्ट करतात. आनी मागेली जेन्ना चित्र जालें, जेन्ना हांवें म्हाजो सेल्फ पोर्ट्रेट काडलेलो पळय न्ही तो तितून शेण आशिल्लें, माती आशिल्ली आनी तो सेल्फ पोर्ट्रेट इतको आवडलो म्हणल्यार हांव म्हाका स्वताक मोर म्हणून कसो पळयता ह्या इफ्फीचो. सो म्हाका अशी कॉम्प्लिमेंट मेळ्ळें की 11 वर्सां पिकॉकाची जर्नी आसा. सो ह्या 11 वर्सां भितर वन ऑफ द बेस्ट म्हणून सामकें. सो अशें म्हाका दिसता हे कॉम्प्लिमेंट आसा ते आमकां म्हाका दिसता प्रोत्साहीत करता आनी फुडें वचपाचें स्फूर्ती दिता. म्हाजे सगळे इव्हेंट मेमोरेबल खंयचोच व्हडलो खंयचोच धाकटो ना. आनी हेजे फुडें तशें आसतलें प्रत्येक इव्हेंट आसा पळय न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हांव खंय तरी इनजस्टीस करता ते प्लॅटफॉर्माक जावं ते जे सगळे टीम आसता, मनीस आसता ते कोण कितें करता पळय तेंचेर हांव इनजस्टीस करता. सो म्हाजे खातीर खंयचोच प्लॅटफॉर्म व्हडलो बारीक न्ही, सगळेंच मेमोरेबल म्हणून म्हाका दिसता म्हाजें काम मेमोरेबल उरतलें अशें दिसता. एक गोंयकार कसो अभिमान की इतले इंटरनॅशनल स्टेजीर तूं वयता आनी येद्दो इंटरनॅशनल इफ्फीकूय तुवें कवर पेजी हें केलां. हय, अभिमानाची गोश्ट की एक आर्टिस्टाक येदो व्हडलो प्लॅटफॉर्म मेळटा आनी त्या प्लॅटफॉर्माक तुमचे सारके भावांचो, मिडियाचो स्पेशली खूब सपोर्ट मेळटा. म्हाका दिसता वर्सान वर्स आर्टिस्ट जाता पूण सगळ्यांकूच अशी कवरेज मेळटा अशी ना. हांवें म्हाजें सौभाग्य म्हणटा की तुमचो सगळ्यांचो म्हाका साथ मेळटा म्हणून म्हाका दिसता तुमचोच आनी म्हाका सृश्टीचो जावं जगात सगळ्या लोकांचो सगळ्यांचो बरो आशिर्वाद मेळटा. म्हणून म्हाका दिसता ही अभिमानाची गोश्ट मातयेक लागून आनी आमकां सगळ्या गोंयकारांक लागून. म्हाका खूब बरें दिसलें की असो प्लॅटफॉर्म म्हाका मेळ्ळो म्हणून आनी बरें यंग एजीन मेळ्ळो म्हणून. हेजे फुडें सुद्दां म्हाका अशेंच आमची कावी आर्ट आनी आमचे गोंयचे हे मातयेचे संस्कार आसा ते हेजे फुडें सुद्दां व्हडले मळांचेर दाखोवपाक प्लॅटफॉर्म मेळचे म्हणून हांव देवा कडेन प्रार्थना मागतां. आनी तेजे बरोबर बाकीचे जे कोण यंग आर्टिस्ट आसा जावं आनी बाकीचे आसा तांकांय अशें पळोवपाक मेळचें आनी अशें सूख सगळ्यांक दिवचें अशें देवा कडेन प्रार्थना करता.